20 जुलै ते 11 ऑगस्ट मेरेन चलिल्ल्या संसदीय अधिवेशनाचो कामकाज विरोधकांनी बोवाळ घालून पिड्ड्यार केलो. मणिपुराच्या विशयावयल्यान तोडगो काडचे बदला विरोधी पक्षांनी बोवाळ घालीत ह्या विशयाचेर राजकारण केले असो आरोप राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडेन केला. पणजे भाजपा मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. ह्या सेशना भितर ऑपोजिशनान एक एजेंडा दवरिल्लो की डिस्टर्ब करप पार्लिमेंट दोनूय हावजां आनी चलोवपाक दिवप ना अशा तरेचो एजेंडा तांच्यांनी थारायल्लो आनी त्यामुळे परत हांव डिस्टर्ब करताले आनी एडजॉर्न करपाक लागून सभापती फडल्यान लागताले. बरेचदा वॉकिंग फुडें येवन घरा भितर वचपाचो प्रयत्न करताले, केन्ना केन्ना वॉकआउट करताले आनी त्यामुळे संपूर्ण सेशना भितर कमीच कमी वेळ टोटल बिजनस जो आसा तातूंत ते इनवॉल्व जाताले. डिबेटा भितर बरीचशी इम्पॉर्टंट लेजिस्लेचर आसली पण दिल्लीचे जर एक हे जर सोडलें आसत बील सोडलें आसत जाल्यार खंयच्याच बिला भितर ते पार्टिसिपेटूय जावना आनी ताका लागून कांय खासदार जे आसात तांकां सस्पेंड करचे पडले. ते कारणान नमूद करता कारण हातूंतल्या भितर एक संजय सिंग आम आदमी पार्टी ते स्पिकराच्या डिसिजनाच्या अगेन्स्ट एरोगन्सी करताले, त्यामुळे तांकांय सस्पेंड केले गेले. सुशील कुमार रिंकू हे आम आदमी पार्टीचे जालंधरचे खासदार, तांच्यांनी सभापतीच्या आसनाचेर पेपर काडून मारले. डेरेक ओब्रायन हो टीएमसीचो वेस्ट बेंगॉल, त्याने एक वेगळ्या पद्धतीचो बिहेवियर, एरोगंट बिहेवियर हे त्या पार्लिमेंटा भितर करताले. आनी अधीर चौधरी हे काँग्रेसचे हे डिस्टर्ब परत सिच्युएशन करपाचो प्रयत्न करताले आनी त्यामुळे ह्या सगळ्याच जाणांक सस्पेन्शन त्या पार्लिमेंटा भितर केलें. ह्या हातूंतल्यान जे मेन हें आशिल्लें कारण तांकां सगळ्यांक दिसतालें की मणिपूरच्या विशयाचेर डिस्कशन करूंक जाय. होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजीन राज्यसभे भितरूय तांकां सांगलें की आपण डिस्कशनाक तयार आसा, पण तांकां तेची इम्पॉर्टन्स आसलो कारण तांकां डिस्टर्ब करपाक जाय आशिल्लें. आनी लोकसभे भितर ज्या वेळार तेंच्यांनी नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलो तेचेर डिस्कशन 3 दीस पूर्णपणे डिस्कशन चल्लें आनी ह्या नो कॉन्फिडन्स मोशन जो आशिल्लो तो सगळे मेंबर्स जे पार्ट ऑफ I.N.D.I.A हेचे जे अलायन्स पार्टनर आसात ह्या सगळ्यांनी मिळून नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलो आनी ताचे भितर 59 लोक खासदारांनी ताचे भितर डिस्कशनान पार्टिसिपेट जाले डिबेटा भितर.